बाबा बोट हॉल पडून सगळो सत्यानाश जाला पाय रस्त्याचो. आणि सांगोळडा जो रस्तो आसा पळय थोडो एक 100-200 मिटराचो जो स्ट्रेच आसा पळय त्या स्ट्रेचार 3 जाण मेले. हे खंयसरूच पेपरार येवंक ना काय येवंक ना. एक आमचो गिरीचो भुरगो मेलो, एक टुरिस्ट मेलो ना आनी एक तिसरो कोण तो खबर ना. हातून म्हाका दिसता कमीच कमी 25 जाणांनी तकल्यो फोडल्यो, हातपाय मोडले. ही परिस्थिती ह्या सांगोंड्याच्या कुडक्याची आसा. परत तुम्ही फुडें जर आमच्या सालिगांवच्यान पिल एंड इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय थंयसर जर वयशात न्ही जाल्यार थंयसर कंप्लिटली सामको म्हणजे देर इज नो टार रोड एट ऑल. आनी फक्त होणे आसा. टार रोड नासल्यार चलता, बश्ट तांबडो रस्तो आहा पळय चलता, पण देर इज नो वॉट यू कॉल दॅट टार. अशी परिस्थिती आहा. आनी थंयसरल्या लोकांनी म्हणजे इंडस्ट्रियलिस्ट आहा पळय तेंच्यांनी आतां हे निर्णय घेतला की निर्णय म्हणजे तांकां आमच्या त्या कंटेनरांनी सांगलां की आमी तुमच्या इंडस्ट्रीन येवचे ना कित्याक देर इज नो टार रोड. थंय जर व्हडले कंटेनर घेवन येयले जाल्यार त्यो बाटल्यो आसूं रॉ मटेरियल आसूं हें मोडटा तुट्टा फुट्टा आनी तांकां ते कॉस्ट बेर करचे पडटा ट्रकवाल्यांक. म्हणून तेंच्यांनी थंय कंटेनर व्हरप ना अशें ठरयलां. इवन कंपनीनी ठरयलां देर इज नो रॉ मटेरियल टील दॅट ते जे कामगार आहा पळय तांकां ब्रेक दिवप रॉ मटेरियल ना म्हणून. अशी परिस्थिती साळगांवान जाल्ली आसा. सांगोळडा टू साईबाबा रस्तो वयशी जाल्यार रस्तोच ना अशी परिस्थिती आसा. जे हें घातलां पळय आमचें सिवरेज लायन घातल्या पळय त्या सिवरेज लायनीच्यान हें भायर सरता आमचें उदक भायर सरता. आतां कितें सांगतलो हें कोणी करप. मागीर हांवें जर कोणाची नांवां घेतलीं कितें घेतलें तांकां वायट दिसता. आय डोंट नो. त्या खातीर इवन हांव तुज्या चॅनलांतल्यान तांकां हें करूंक सोदतां सांगूंक सोदतां. आयज तांकांय सांगलां हांवें सकाळी की इट इज द बेस्ट थिंग. आय एम एक्स मिनिस्टर एक्स MLA ऑफ दीस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. ते आतां आसात आमचे कोण तो आमदार आसात, परत तुजो ZP आसात, पंच आसात, कोण आसा. आमी लायव्ह तुमचे जाल्यार तुमच्या हितूर आमच्या कोणत्या हितूर स्टुडियोन 1 to 1 डिबेट करया. साळगांव मतदारसंघाचे दोतोर विली आसलो पळय ते आतां पर्यंत खंयच्या टेन्युअरान डेव्हलपमेंट जालो, खंयच्या हेतूर कितें बरें जालें साळगांव मतदारसंघा खातीर आनी आतां कित्याक अशें चलना हेजेर डिबेट करया. म्हाका दिसता गेल्या फेब्रुवारीच्यान ते पयलीं खणटाले पयलीं पासून ते खणटाले तेन्ना आमी समजते आतां हो रस्तो जावपाचो आहा. आय कॅन अंडरस्टँड. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता पळय तेन्ना आमी लोकल लोकांनी त्रास घेवपाक जाय. पूण तो हें आमचो कंप्लीट जाल्या नंतर तो रिपेर आनी मेंटेन बरोबर जावंक जाय. आतां परिस्थिती तुमी वचून म्हाका दिसता पळोवपाक जाय किंवा तुमी पयले आसतली थंय दोशी वाटेन लायनी लागलेल्यो आसता. कोण फुडें वचना आनी कोण जर झब्ब करून ब्रेक मारल्या जाल्यार फाटल्यान हाडून तुजे कडेन एका परस 2 गाडयो तुजेर हें मारता कितें धक्को मारता. अशी परिस्थिती आहा. हें बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय अशी हांव तांकां विनंती करीन. मागीर तुमी सुद्दां पार्टीचे मनीस तुमी हायर ऑथॉरिटीक सांगूंक ना हेच्या बद्दल रस्त्याच्या बद्दल ना अशी हें पार्टी कांय करूंक शकना. वो हांव फाल्यां मुख्यमंत्र्याक सांगलें वो आमचे कोण मंत्री आहा तांकां सांग अरे मुख्यमंत्री म्हणटलो अरे तुजो आमदार बाबा खंय आसा. आमदारान प्रपोजल घालूंकूच ना बरें आनी घातला. आनी हांव सांगता इट इज माय व्यू देर वॉज अ बेस्ट चान्स आनी ऑपॉर्च्युनिटी आसली ती आमची एसेंब्ली आसली. आमी कशें काम केलां एसेंब्लीन तुमकांय खबर आहा की तुमी उबे रावन थंयसर हांव आनीक कांय उलयना पूण थंय उबो रावन सांगपाचें आसता. जो मिनिस्टर आसा जो मंत्री आहा ताका सांगपाचें आसता साळगांव मतदारसंघान उदकाचे प्रॉब्लम आहा, लायटीचे प्रॉब्लम आहा, परत आपल्या रस्त्याचे प्रॉब्लम आहा. हे प्रॉब्लम तुमी केन्ना सॉल्व करतले आनी लेट द ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस त्या मंत्र्याक त्या मिनिस्टराक सांगूं दी की तुका 15 दिसां भितर सॉल्व करता म्हणून. जाल्यार तें सॉल्व जाता नाल्यार जायना. तुमकां दिसता केदार नायक फाटीं पडला. हांव कोणाक फाटीं पडला कोण फुडें पडला हांव कांय उलयना पूण ह्या कामान फेल जाल्लो आसा. पावस सोंपसर लोकांनी ह्या रस्त्यार मोटरेबल गाडयो करप ना, लोकांनी वचप ना काय कितें.
लोक म्हाका दिसता 7-8 म्हयने उदका वाचून ते निल्लाकार आसूं वेऱ्याकार आसूं तांकां उदक पिवपाक नासलें. म्हणजे आतां हांव म्हणिना तेजेर तुमी हॉट मिक्स घाला आनी आमकां सुळसुळीत रस्ते करून दिया. हांव इतकेंच म्हणलें जे पद्दतीन जे रस्ते आसा तांकां रिपेर करा आनी तो मोटरेबल जाता. आतां थंय ट्युरिस्ट पडटा जे आमी कलांगूट आमचे ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणटा आनी थंय शेकड्यांनी कित्याक हांव हांगा हेजेर रस्त्या कडेन आसा म्हणटा शेकड्यांनी मोटरसायकली आनी शेकड्यांनी 4 व्हिलर्स वयता. त्यो तांकां कांय खबर ना हांगा खड्डो आहा कितें आहा उदक भरलेलें आहा पावस पडटा चल्ले आपली गडगडीत आनी पडटा ना एकदां कोण तरी शुटूक जालो आनी ब्रेक जर मारलो तो व्हरून फुडें मारता तोय मारल्या उपरांत फाटलो हाडून तुजेर मारता अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. व्हेरी बॅड सामकी कंडिशन म्हणटा पळय सारकें शेबी जाल्लें आसा. आतां कालूच एकट्या मनशान थंय सुरवात केली आहा थंयसरलो तो आपलो इब्राहीम म्हणटा पळय रस्त्यारूच आहा घर तेजें मोठो बंगलो तेणी बाबड्यान सिमेंट घालपाक आतां सुरू केल्लें आसा. सिमेंट घालता वयर कितें तरी साक बीक घालता आनी तें दवरता. आतां काल घातलेलें तें आजून आसा. हेजोच अर्थ तेणी गांवठी पद्दतीन काम केल्लें आसा आनी मातशें रिलीफ मेळ्ळें आसा. तें सगळें करपाची गरज आसा. पावस पडलो म्हणून आमी जेविनासतना रावना आमी जेवता. म्हाका सांगलेलें जे कोण आसा पळय तुमच्या माध्यमांतून सांगता जे कोण आसात पळय हे आसा आमचे वरिश्ठ जेंकां निवडून दिल्या पळय तेंच्यांनी तुमच्या माध्यमांतून अशें हात वयर करचे आनी सांगचें बे म्हणून. पूण तुका गोंयकार तुका कळ्ळां आसतलें बे म्हणा म्हणजे कितें म्हणा पळय तें हें बे जर म्हटलें न्ही हांव म्हाज्या पयशांनी हांव मनीस घालून की म्हाजे कडेन मनीस आहा म्हाजें कामां चलता हांव म्हाजे पयशे मोडून हांव ते कंप्लिटली जे रोड तुटल्या पळय ते रिपेर करता. चल हेजेर एक तेंच्यांनी फक्त येवंक जाय तुमच्या फुड्यान येवपाक जाय बे आमचे कडेन तें जायना बाबा तुमी करा तूं कर